हाणचुणच्यान ओके. आनी म्हाज्या वांगडा विलेजर्स आसा वॉर्ड नंबर 8चे. एक आमच्या सोर्सिसांतून आमकां कळ्ळें कितें, आमच्या फाटल्यान जो एक जागो आसा पळय थंय WRA डिपार्टमेंटान 20 लाखाचो टेंडर काडला काल. आनी तो टेंडर काडला त्याच्या सायडीकलो जागो आसा पळय तो बाबू आजगांवकाराच्या चेड्याच्या नांवार आसा, पूण त्रिवेद मनोहर आजगांवकर म्हणून. जेन्ना आमकां कळ्ळें कितें हेणें तो जागो म्हणटा हय 1900 स्क्वेअर मिटर जागो आसा आनी फाटल्यान ते एक पोन्नें घर आसा पोर्चुगीज टायप. हांगासर कितलेशेच प्रश्न आसा. WRA डिपार्टमेंटान कितलीशीच कामां आहा ती एक्च्युअल गरज आसा कामां करपाची, पण हेका सेल्फ इंट्रस्टा खातीर बाबू आजगांवकरान आपणाचो पावराचो मिसयूज केला आनी हांगासर ते टेंडर काडला 20 लाखाचें. आनी आपणाची जो जागो आसा पळय 70 मिटर तितलोच बांदपाक काडला. एक्च्युअली गरज आसा ते सायडीन जर लेफ्टाक जर पळोवची रायटाक जर पळोवची गेलो तर थंयसरूय बी खूब वॉटर लॉगिंग जाता आनी फाटल्यान जो घर आसा पळय ताका प्रॉब्लम जाता. आनी फुडें गेले जाल्यार फूल माजलवाड्याचो जो जंक्शन आहा पळय थंय आख्खें उदक भरता. थंयचें लक्ष ना दिवता बाबू आजगांवकर आपणाचो पावराचो मिसयूज करता आनी हांगासरूच वॉटर WRA डिपार्टमेंटानसून ती नाल्लां बांदपाक घेता. हांव विचारपाक सोदतां बाबू आजगांवकराक, तूं तुजी पर्सनल कामां करपाक MLA डेप्युटी CM जाला. BJPक विचारपाक सोदता तेका तुमी डेप्युटी CM केला तेजी पर्सनल कामां करपाक. हांव पेडण्याच्या लोकांक विचारपाक सोदता तुमचो व्हॅल्युएबल वोट घालून तेका तुमी ती कामां करपाक ही आपणाची डेव्हलपमेंट करपाक तुमी निवडून दिला तेका. तुमी पेडणेकारांक खंय आसा पेडणेकार तुमची जमनीरूच आसात आनी तो बिल्डिंगे जाल्यो पळय तेच्यो हांगा. तुमी हांगा येयात अंजुनान पळयात कितले प्रॉपर्टीज घेतल्या पळय त्यो. आमकां हेचेर विरोध ना असो ना. आमचो डिमांड आसा वॉर्ड नंबर 8 जे आमी विलेजर्स आहा पळय तो डिमांड आसा बांदता जाल्यार सगळो बांदा. टेंडर सगळ्यांचे घाला कित्याक त्रास आमकांय जाता. आनी ज्या तरेन जेन्ना सायक्लोन येयल्लो पळय तेन्ना एक झाड पडलेलें आनी एका झाडाच्या नांवार तेणें सगळे आंबे उडयले जे 100 वर्सां तेका आयुश्य दिवपाचें आसलें. अशें हो बाबू आजगांवकर डिस्ट्रक्शन करता. म्हाजो बापूय म्हाका सदांच सांगता कोणाचें नांव घेवन उलोवं नाका म्हणून, पण परिस्थिती अशी येता की हेंचें नांव घेवचेंच पडटा. कित्याक सांग हे चोरतात, हे नागयतात आनी हे डिस्ट्रक्शन करतात. बाबू आजगांवकरान 5 ते 6 व्हडले आंबे उडयले बाबू आजगांवकराच्या चेड्यान. हेका जबाबदार कोण? तुमी म्हणटा झाडां लाया हें करया. हांव आतां कनेक्ट करता टॅक्सीवाल्यांक. आमच्या टॅक्सीवाल्यान काल तेणें स्टेटमेंट केलो बाबू आजगांवकरान विधानसभेन जे सगळें रिकॉर्डिंग जाता. टॅक्सीवाले म्हणटा पारदर्शक ना म्हणजे ट्रान्सपरन्सी ना. तुजी ही ट्रान्सपरन्सी हांगा ही तुजी ट्रान्सपरन्सी. हांव बाबू आजगांवकाराक विचारपाक सोदतां आनी BJP ते सरकाराक प्रमोद सावंत दोळे दाखोवन आसा पळय तेका विचारपाक सोदता हांव, तुमची ही ट्रान्सपरन्सी टॅक्सीकारांक बाबड्यान ते लाचार आहा म्हणून तांकां तुमी टार्गेट करता आनी टॅक्सीकारांक फावा. तुमी हेचेर घाला मरे केसी. तुमी फक्त आझाद मॅनेजर रावता आनी प्रेस कॉन्फरन्स घेता. हांव तुजो सपोर्टर, म्हाज्या गांवच्या टॅक्सीकारांचे हांव सपोर्टर म्हणून हांव उलयतां. आवाज उठयात. कशें केसी घाला, कंप्लेनी घाला, हेंची स्कॅमां भायर काडा. हांगाच्यान 1 किलोमिटर अमानी म्हणून हॉटेल आसा, एकाचे 2 फ्लोर जाले. ती तूं बाबू आजगांवकर हांव चॅलेंज करता, तूं तेची ट्रान्सपरन्सी दाखय. तूं टॅक्सीकारांची ट्रान्सपरन्सी उलयता मरे खंय ऑस्ट्रेलियाक वचून. हांव गोंयानूच रावसा, म्हाज्याच गांवान आसा, हांव हांगाचो नागरीक. हांव तुका सांगता तुजी पारदर्शकता दाखय, तुजी ट्रान्सपरन्सी दाखय. हांगासर तूं एकट्याकूच तुका हो नाला कित्याक बांदता? थंय तुजें अमानीचें हॉटेल 2चे 4 फ्लोर कशें जाले? TCP न्हिदल्या, पंचायतीन खाल्ले, GTDC तुज्या बोल्सान आसा. हेचून आमकां न्याय खंय मेळटलो? लोकांनी चिंतपा जाय. स्वताच्या फायद्या खातीर हे MLA जाता, मिनिस्टर जाता आनी आमी हताश जावन पळयता. हें आनी कितलीं वर्सां सोंसतले तुमी? हें हांव लोकांक सदांच लोकांक प्रश्न करता. हांव कितलीं वर्सां सोंसतले? कांयच ना. म्हाका सांग हो जागो केन्नाच्यान आयलो? हो म्हाका न्यू म्युटेशन नंबर आसा. म्हाका हालींच तेंच्यांनी 5-6 म्हयने पयलीं घेतलो आसतलो. न्यू म्युटेशन पयलीं आनी कोणाचो आसलो तो जागो.
आतां कसो कितें फेरफार करून घेतला जाल्यार म्हाका खबर ना. इलेक्शन आता काही थोडे म्हयने उरले इलेक्शनाक आनी पेडण्या वाठारान पळयत जाल्यार आतां उदरगती बद्दल जर आमी डेव्हलपमेंट बद्दल उलयत जाल्यार रस्त्याचे काही इश्यू आसात. ताचे बद्दल तुमी कितें म्हणूंक सोदता? आनी तशेंच सध्या 2 दीस जाले उदकाची तूट पडलेली आसा पेडण्या वाठारान. पेडण्या वाठाराचें हांव उलयना, हांव समस्त गोवाचें उलयतां. एक रस्तो आहा जाल्यार म्हाका दाखय, एक खंय उदकाचो प्रॉब्लम ना पळय थंय दाखय, एक हेल्थाचो इश्यू आहा जाल्यार दाखय. पण हो जो आसा पळय तो जनतेन चिंतपा जाय न्ही. तुका खऱ्यांनीच रस्तो जाय कितें जे इलेक्शन टायमार 500, 1000, 2000 घेवन तुमी करता पळय ते जनतेन चिंतपा जाय. बाबू आजगांवकराक खूब चान्स दिलो, आतां नव्या मनशाक जोमाचो मनशाक चान्स दिवपा जाय आनी हे सगळे प्रश्न सुटाय करून दिवपा जाय, जाल्यार 20 वर्सां अशेंच उरतलें.